तेन्ना ती रडटा, वय फादर म्हज्या शेजारच्यांनी म्हाका हाड पांय दिला, म्हाका येवची वेची वाट तांणी बंद केल्या, देखून तांचेर म्हाका विशेश राग, देखून हांव म्हज्या मतीन तुजो गाळी शिराप तांकां दिता, वेताना येताना सयत तांकां गाळी शिराप दिता. फादर वय म्हाका कितें जाता म्हूण कळना. देखून हांवें म्हळें म्हज्या भयणी हांगासर एक रेतेर कर, रेतेर वेळार तुज्या बोगणाचेर नियंत्रण कर, तुज्या शेजारच्यांक तूं बक्षी, तुका येवची वेची वाट बंद केल्यार व्हडणी नाका, तूं बक्षी तांच्या खातीर माग, तांचेर देवाचे आशिर्वाद माग, तांची मत उजवाडटली. तुज्या मतीच्या चिंतनाचेर बरेंकर नियंत्रण करून घे. तेन्ना तुका कळटलें शिंजीचो बुधवार जाल्यार सकाळीं जावन सांजे पर्यंत तो शिंजीचो बुधवार म्हणून. परवा निमाणो शुक्रार येतानाय, पवित्र शुक्रार येतानाय तुका कळटलें तो पवित्र शुक्रार म्हणून. मौनपण भितरलें तुज्या काळजांत मतीन कितें बगणां जावन आसा. आनी एक भायर तुज्या सांगता तुजो घोव आसा, तुजो घोव कित्याक तशें वर्तन करता, तुजीं भुरगीं कित्याक तशें वर्तन करतात, कित्याक तुजीं भुरगीं शिकनात, कित्याक तुजीं भुरगीं मोबायलाचेर आसतात. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणी हांगासर रेत्रेक आयिल्ल्यांक तांकां समजलां भुरग्यां दुरसोन फायदो ना, भुरगीं मोबायलाचेर आसा म्हणून. आवय बापूय ल्हान तावन मोबायलाचेर आसात, देखून ल्हान भुरगें पाळण्यांत असलें भुरगें सयत चिंता म्हज्या आवयन पटलून धरचें, म्हज्या बापायन पटलून धरचें, पूण आवय केदाळा मोबायलाचेरच आसता, देखून ते भुरग्यां चिंता मोबायल म्हळ्यार कितें बरें म्हणून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार आनी ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो आनी तुमचें सोवें आसो. भोव मोगाचें न्हू. दिवायन कॉल सेंटरान दिव्य वाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम चलोवन आसा. ह्या मागण्याक तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान, मानान आनी घानान हांव स्वागत करतां. तपास काळ जावन आसा. तपास करचो वेळ, प्राचीत करचो वेळ, करेजमाचो वेळ, सोम्या सांगाता आमचे दीस करचोचो वेळ. ह्या वेळार हे मागणे आमी करता आसतना देवाची दया काकूत आमी मागोवन घेवया आनी सोम्या लागीं आमी म्हणया, सोम्या म्हाका परिवर्तनाची गरज आसा, सोम्या तुवें म्हाका रुपांतर करची गरज आसा. देखून आमी गावया तें गीत आमच्या दैवीक गायनाच्या नव्या बुकांत F8 ऑन पेज नंबर 156 156. मुझे थंय सोम्या परिवर्तनाची गरज आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापाय थंय नहीं आवय थंय मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं बापाय थंय नहीं आवय थंय मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं भावा थंय नहीं भयणी थंय मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. नहीं भावा थंय नहीं भयणी थंय मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरज आसा. सरपोतेदारा देवा, म्हजे थंय परिवर्तनाची गरज आसा. हेरांक हांवें परिवर्तन करी जाय म्हणलें आशा म्हजे थंय आसा, तरी पयलें हांवें परिवर्तन जायचें. वय सर्वेस्परा देवा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय सगळो संवसारच तूं परिवर्तन करनासाय.
सगळ्या मनशा कुळाक फातक रडोन जिणी बदलूंक तूं आपोवन आसाय. ह्या करेस्माच्या काळार, ह्या प्राचिताच्या काळार हर एका तुज्या भुरग्यान फातक रडोन जिणी बदलूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय फातकांचे बक्षणे जोड ताच्या नांवांत सासणीची जिवीत जोडूंक फावो कर बापा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याचे कार्यक्रम तुवें आमकां एक देणें जावन आशिर्वाद जावन वेसांव जावन तुवें दिलाय बापा. ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा वेळार तूंच आमच्या लागीं उलय बापा. तुजें उतर जिवे आनी क्रिया आत्माक वय आमचें जिवीत बदलूंचें तसलें. तुज्या उतरांनी बापा आमच्या पिडेक बरे भलायकी आसा. तुज्या उतरांनी बापा आमकां देंवसरां थावन खोट्या स्पिरितां थावन दुश्ट शक्ती थावन आमकां सुटका आसा. तुज्या उतरांत थंय बापा आमकां जाणवाय आसा, बुदवंतकाय आसा, समजणी आसा, गिन्यान आसा. आमच्या शिकपांत बरें फालितांश आसा. आमच्या देण्या तालिंतांत आमकां प्रगती अभिवृद्धी आसा. आमच्या जिवितांत सर आशिर्वाद आनी बेसांव आसा. तुजें उतर वाचूंक आयकूंक नियाळ करूंक त्या उतरां प्रमाणे बापा आमचें जिवीत सार्थक अर्थभरीत आनी सासणाच्या जिविताची जामिनी करून घेवंक आमकां तूं फावो कर बापा. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्तचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्या न्हू. कशीं आसा तुमी सगळीं? बरीं आसात मू? तोंडारक्या दाळे आमच्या हांसो आसूं दी. कित्याक आमचें मुखामळ आमी सोम्या तेवशीन गुंडयलां. ताच्या मुखामळाचेर आमी नदर घालता आसतना आमचीं मुखामळां कितले उपवास प्राचीत आनी दणवणी केल्यारय हांसूनच आसतात आनी व्हडा उमेदीनच आसतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान आमी वाचता होसेया प्रवादीच्या बुकांत 4थ्या वसरांत 6व्या वळीर. बुक ऑफ होसेया चॅप्टर 4 वर्स 6. गिन्यानाच्या अभावा वरवीं म्हजो लोक कश्टाता. गिन्यानाच्या अभावा वरवीं म्हजो लोक कश्टाता. आज मोगाच्यान सगळ्या संवसारार आमी पळयता सबार तरांचे कश्ट, सबार तरांचे निरासपण, सबार तरांचे देदेसपरपण, सबार जाणांनी जीव घात सयत करचें, सबार जाणांनी आशा भरवसो सगळो सणसो मानसीक जावचें, मानसीक वत्तडाखाल येवचें, देदेस्पर जावन घोव बायलांनी झगडचें, आवय बापायनी भुरग्यांनी झगडचें, भाव भयणींनी झगडचें, कुटुंबांनी एकामेका थंय झगडचें, एका तराच्या लोकांनी आनी एका तराच्या लोकांनी हांगा झगडचें. आनी ह्या दिसांनी आमकां भोव बेजाराची गजाली जाली की थोडे याजक लोकां सांगाता, फिरगजकारां सांगाता झगडले, फिरगजकार पाद्र्यापां सांगाता झगडले. आनी आमी पळयता थोडो लोक देशीन बिस्पा विरोध झुजता आनी बिस्प लोकां विरोध झुजता. आनी अधिकारी तांच्या हाता सकल्या असल्या सेवकां सांगाता झुजतात. सेवक अधिकारांच्या विरोध उपराडतात. राजकीय फुडारी एकामेका थंय झगडचें आमी पळयता. राष्ट्रां सांगाता झगडचें पळयत आसतना म्हाका आमी देवाचीं भुरगीं देखून आमकां स्पश्ट जाता हर एकल्याक मोगाच्यान देवान गूण करची गरज आसा. गूण करचें म्हणटा आसतना केवल कुडींत गूण केल्यार पावना. देवान म्हाका तुका आमच्या काळजांत गूण करीचे, मतींत गूण करीचे, आमच्या अंतस्करणांत गूण करीचे, आमच्या भितरल्या त्या अस्तित्वांत आमच्या सैमांत गूण करीचे. ताका म्हणटात इनर हिलिंग. We need to be healed inside of our brokenness so that we become holistic being, human beings. We become really alive, divine human beings who love one another, serve one another, live in harmony. सांगाता मेळोन देवाच्या भुरग्यां बरी जिवंक साध्य जाय जाल्यार मोगाच्यान आमकां दैवीक गिन्यानाची गरज आसा. देखून जो आमच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 32व्या वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 म्हणटा, हांगासर समी जेजू म्हणटा तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितल्या. दैवीक उलो रेत्र मंदिरा मारिफात ह्या दिव्य वाणी ह्या लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर मोगाच्यान देवाचें उतर परगट जाता. कित्याक तें परगट जाता? देवा शेता हर एकल्यांनी गिन्यान जोडिचें, दैवीक गिन्यान जोडिचें. हर एकल्यांक तें 7 उगडापें जायचें. 7 उगडापें जाल्लेंच मोगाच्यान आमी खरेपणी देवा लागीं आमी येता. मिका प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता 7व्या वसरांत 19व्या वळीर. मिका चॅप्टर 7 वर्स 19. सर्वेस्परा देवा परतून आमचेर दया दाखय आनी आमची सर पातकां तूं बक्षी. कित्याक सर्वेस्परा देवा तूं आमची पातकां तुज्या पांयान तळा घाल मस्तितलोय. मोगाच्यान सर्वेस्पर देव आमची पातकां ताच्या पांयान तळा घाल मस्तिता. कित्याक देव आशेता हांवें तुवें एक पातकी जावन जियोवचें न्ही. मगार देवाचो भुरगो जावन पवित्रपणांत भाग्यवंतपणांत एकामेकाची सेवा कर, माया मोगान एकवटान जियेचें म्हणून देव आशेता. एक भयण हांगासर आयिल्ली, ती एक रिलिजियस सिस्टर म्हण तरी ती म्हणटा तिच्या कम्युनिटीन ती आसता आसतना केदाळ हेरा सिस्टरां सांगाता झगडची. तिणें थोडे पटी तिच्या सुपिरियर सांगाता तिणें झगडचें, सुपिरियरांनी तिका झगडचें.
आनी सभार शिश्टांनी तिका अन्याय करचो जुलूम करचो त्या दाळ्यार रोडोन बसतली तरी थोडे फावटी निराश जातली देदस्पर जातली जिवी तिका नाका म्हूण जातलें तिका भक्तांनी सगळें तिका अन्याय करता म्हण पूण तिच्या कोव्यांतांतली हेरां शिश्टां तिका म्हणटली तिका म्हणनातली हेरांक म्हणटली ही एक सिस्टर कम्युनिटीक सांगली न्ही ती आमच्या सिस्टरां बरी ती जियेना म्हण आनी ह्या सिस्टरीक कितें कळीत जालें देवा करका ती हांगासर रेतेर करूंक आयली साद्या लोकांक सांगता सगळीं सिस्टरां येतना रिलिजियसांचीच रेतेर आसता पाद्रापांचीच रेतेर आसा ही सादें वस्त्र न्हेसून कोणाक कळनातले बरी सिस्टर म्हणून साद्या लोकांक सांगता रेतेर गेल्ली आनी त्या रेतेरींत ती म्हणटा ती देवान तिका रुपांतर गेलें आनी ती तेन्ना हांगासर आतां रेतेर येताना सिस्टर जावन सिस्टरांचे वस्त्र घालून हेरा सिस्टरां सांगता ती येता ती म्हणटा फादर ह्या कॅरिस्मॅटीक जी रेतेरींत म्हाका आंतरीक बरी भलायकी लाभल्या आनी ती म्हणटा ती 10 जाणां भुरग्यां पैकी एकली जावन आसा 10 जाणां भुरग्यां पैकी तिजे नंबर 6वें जावन आसा 6वी जावन ती कुटुंबांत जायते तिणें कश्ट सोंसले तिच्या मालगाड्यांत तावन व्हडा भाव भयणी तावन कश्ट सोंसले तिच्या ल्हाना भाव भयणी तावनी तिणें कश्ट सोंसले जावन आसा आनी तिच्या जिवितांत आवय बापायन तावन सारको मोग मेळोना ते म्हणटा ल्हान आसतना तिका हॉस्टेलांत दवरलें बापूय तिका मेळोंक येनातलो खंय एपडी मेळोंक येतालो आनी ती हांसून म्हणटा एक दीस तिका इतलें दूख जालें तिजो बापूय तिका मेळोंक येना कित्याक 10 जाणां भुरग्यांक ल्हान व्हड करून तितलें सुलाभ ना तो गाद्या बेसायचें काम करीत आसतलो आवय त्या गाद्यांत काम करतली आतां ती म्हणटा पूण त्या दिसांनी तिका बगलें म्हजो बापूय कित्याक हेरां भुरग्यांच्या आवय बापाय बरी हॉस्टेलाक येवन म्हाका मेळना म्हाका पटलून धरना म्हाका खेळयना देखून हांवें एक दीस रडोंक सुरू केलें हांव म्हणी मासली शीत कितेंच जेवची ना म्हजो बापूय येता पर्यंत उपरांत हॉस्टेलाचे इन्चार्ज सिस्टरीन तेच्या आवय बापायक सांगून धाडलें भुरगें जेवंक खावंक आयकना तुमी आयिल्ल्या शिवाय म्हणटा देखून बापायन तेचें काम सोडून येवन भुरग्याक मोग दाखोवन जतन दाखोवन तेका जेवण लायचें पडलें आनी उपरांत तेणें जेवंक सुरू केलें पूण आतां ती म्हणटा हांगासर रेतेरेक आयिल्ल्या वेळार तिका आंतरीक बरी भलायकी मेळ्ळी सोमयान सगळीं तिचें दुखां बगसून काडलीं ती म्हणटा हांगासर आंतरीक बऱ्या भलायके वेळार सोमयान तिका सांगलें तिजीं पातकां कितलीं आसल्यार हांव ती म्हज्या पांयान तळा घालून मस्तितलो जॉबाच्या बुकांत 14व्या वस्त्रांत 17व्या बळीर जॉब चॅप्टर 14:17 सर्वेस्पर देव म्हणटा तुजी पातकां कितलीं आसल्यार हांव ती घाण एका चिलांत घालतां आनी चिलाचें तें तोंड धांपतां आनी अशें धांपल्या उपरांत सर्वेस्पर देव कितें करता मिखा प्रावाच्या बुकांत 7व्या वस्त्रांत 19व्या वळीर तो म्हणटा मिखा चॅप्टर 7:19 सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुजीं पातकां सगळीं म्हज्या फाटल्यान गूंड दर्यांत हांव उडयतलो देव मोगाचें न्हू आमची पातकां ताच्या फाटल्यान गूंड दर्यांत तो उडयता आनी किर्तनाच्या बुकांत 103 8व्या वळीर तान 10वी वळ पर्यंत सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तुमच्या लागीं तुमच्या गुन्यांवा प्रमाणे हांव वेवहार करिना बगार म्हजी दया आनी खाखो तुमकां दाखयता देव आमची दया दाखयता आमची खाकूत दाखयता आमच्या जिवितांत आमी संपूर्ण बरी भलायकी सूख संतोष शांती समाधान बरो नमतोच्या मापान संतोष अनुभव करीचे म्हणून आशेता ह्या सिस्टरीक तसलो अनुभव जालो संपूर्ण आंतरीक बरी भलायकी जोडून गेल्या उपरांत ती म्हणटा तिच्या सिस्टरां सांगता तिणें जिवोवची रितूच बदलली कोणेय सिस्टरांनी तिका दुखयल्या ती बक्षिताली मातनी ती तांकां बरें करतली ती तांकां मोग दाखयतली ती तांची सेवा करतली ती माया मोगान जियेतली तांकां ती बरी कन्न समजतली आनी समजयतली सगळीं सिस्टरां सांगाता येवंक तिणें वावर सुरू केलें आनी तिच्या कॉवेंतान तिच्या सिस्टरांतय तिका मान गौरव मेळोवंक सुरू केलो सगळ्यांक कळ्ळें की ही सिस्टर भोव बरी म्हणून केदाळे रागार जायना केदाळे कोणा लागीं झगडना कोणाची खबरो उलयना म्हाका ती सगळीच बदलली ती म्हणटा पयलीं हांव कितें जावन आसली पूण आतां हांव कितें जाली कित्याक म्हाका दैवीक गिन्यान मेळ्ळें म्हाका दैवीक गिन्यान मेळ्ळें म्हज्या जिवितांत म्हाका सत उगडापें जालें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी म्हाका तुका तें सत उगडापें जायचें कित्याक देव हांवें तुवें ताच्या लागीं फाटीं गेल्लें तो आशेता आमी जर तर फाटीं वचना आमी एकामेका लागीं झगडून पडटले आमचे थंय मनस्ताप आसतलो आमी एकामेका दूर जातले आमी एकामेका गाळी शिराप दितले आनी आमी एकामेका समजना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक आमकां कळचें ना आनी समजना जाल्यार आमकां गिन्यान मेळना जाल्यार घोव बायलां एकामेका समजून माया मोगोन जियोंक तांकां कळचें ना भाव भयणी तांचे मदलें आसलो मनस्ताप बरो करून समजून घेवन इत्याद करूंक आमी शकचे ना राष्ट्रां एकामेका थंय झुजाक लावतलीं सगळीं एकामेका अन्याय करतलीं लुटतलीं आनी घुसपोट गोंदळ सगळ्या समाजांत आसतलो आमी वेंचीक पुताचे
तें एक घडीत पळयत पुस्तकांत वाचता. लोकाच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत आमकां वाचूंक मेळटा. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 15. आनी हांगासर वेचीक पूत बापाय थावन पयस सरलो आनी थंयसर दुकरां सांगाता जियोंक लागलो. मनीस जावन आसलो तो दुकरां सांगाता जियोंक लागलो. आनी उपरांत परतून फाटीं येवन बापाय सांगाता रावळ्यारांत बापायचो पूत जावन जियोंक लागलो. हें घडीत आमी कारेजमाच्या काळार चड आनी चड नियाळ करता. आनी ह्या घडितांत विशेश वाक्य जावन आसा लुकाच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत 18व्या वळेर. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 15 वर्स 18. वेचीक पूत म्हणटा हांव आतांच उडतलो आनी वेतलो म्हज्या बापायसरचे. आनी म्हजें पातक रडोन बापाय सांगाता हांव परतून राजी संधान करून घेतलो. वेचीक पुता थंय आयलें एक गिन्यान. वेचीक पुताक सत उगडापें जालें आनी तेन्ना तो एक दृढ निर्धार घेता हांव आतांच उडतलो आनी वेतलो म्हज्या बापायसरचे. आतां मोगाचें न्हू हें घडीत हांवें आनी तुवें नियाळ करतना थंयसर त्या दुकराच्या गुडाक कसो तो वेचीक पूत पावलो आनी कसो त्या गुडांत थावन दुकरांच्या गुडांत थावन कसो तो बापाय लागीं तो पावलो. हें मोगाचें घडीत हांवें तुवें नियाळ करीची. हांवें तुवें नियाळ करीचें जाल्यार मोगाचें पयलें आमकां मौनपणाची गरज आसा. मौनपणाची आमकां गरज आसा. देखून तापस काळ आमी म्हणटा. खरेंच म्हज्या दिसांनी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं खरेपणी प्राचीच असो काळ जियेता जाल्यार तूं चिंत नाका केवळ मागणें उपवास प्राचीच पवित्र वासप दान धर्म मात्र गरजेचें. ताचे चड गरजेचें मागणें म्हळ्यार मौनपणाची मागणें. तुमच्या कुटुंबाक सांगता आमोरी तेर्स सकाळीं सांजेची मागणी पवित्र पुस्तक वाचचें आनी रेतेरी वचचें इगर्जी वचचें मिसावचें सगळें करताय पूण मौनपणी गरज आसा. मौनपण म्हळ्यार सायलन्स म्हणटात इंग्लिशांत. मौनपण सायलन्स. पण पवित्र पुस्तकांत मौन जाय जें म्हणटा पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा किर्तनाच्या बुकांत 6 वर्सांत 10व्या वळेर साम 46 वर्स 10. शांत जा आनी जाणा जा हांव तुजो सर पदवेदार देव. राष्ट्रामध्ये हांव सर्वश्रेष्ठ. सगळ्या पृथ्वेचेर हांव सर्वश्रेष्ठ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इंग्लिशांत तो शब्द जावन आसा बी स्टील. स्टील म्हणटा STILL. एस म्हळ्यार सायलन्स. टी म्हळ्यार थॉट्स. आय म्हळ्यार इमॅजिनेशन. एल म्हळ्यार लिसन आनी एक एल म्हळ्यार लॉंगींग. जर तर हाचो बरो अर्थ समजलो मोगाच्या भावा भयणी तुका विशेष आध्यात्मीक वाडा वळयतली. बरोन ओमतोच्या बापान शांती समाधान संतोष तुजो जातलो. देखून ती दिवन आयका मात न्ही तुमचे कडेन एक पेपर आसल्यार बरोवन काण घ्या. येस म्हळ्यार सायलन्स. सायलन्स म्हळ्यार कितें मौनपण. भितरलें आनी भायलें मौनपण. मौनपण म्हळ्यार केवळ उलयना रावचें म्हणून न्ही. एक आमच्या तोंडाक बी गलीचें उलोवचें न्ही. स्वास घेवचो आनी सोडचो पूण भितरलें मौनपण. म्हज्या काळजांत कितें जावन आसा म्हज्या मतीन कितें चिंतना येवन आसा तांचेर हांवें नियंत्रण घेवचो. खरेंच म्हज्या वेळार केवळ खाणा जेवणाचेर नियंत्रण केल्यार पावना. म्हज्या चिंतनाचेर केवळ हांव कितें पळयतां कितें आयकतां ताचेर हांवें नियंत्रण करीचें जाल्यार हांव कितें म्हज्या हातांनी करतां. थोडे जाण म्हणटात फादर म्हज्या हातांनी कितें करता म्हण हांव जाणा. ह्या दिसांनी एकली बायल मनीस येवन हांगासर रडता फादर हांवें शिंजीच्या बुधवाराच मास केलें. हांवें म्हळ्यार कित्याक न्ही हांवें खावं नजो म्हण चिंतलें. उपवास दीस जिनवाराचो दीस महापातक तें देखून हांवें खायना म्हण चिंतलें पूण फ्रिजान मास आसलें. हांवें त्या दिसा सकाळीं जेवंकूच ना उपवास केलो पूण 11 वरां जाताना म्हाकाच कोत्तना हांवें कशें फ्रीज उक्तें केलें मास सुटी केलें. म्हाकाच कोत्तना हांव खंयच्या चिंतना न्ही कितें कितें चिंतून आसलें. हांवें बरें करून रांदून जालें जेवण जाल्या उपरांत हांवें वंक पळयलें कशें वंकचें फादर कशें तें मास उकळो. हांवें म्हळें पाप साहेबान बरें करून सांगलां बाये तुवें सिंजीच्या बुधवारा मास केल्यारय तूं यमकडाक वचनाय. चूक कोण केलां जाल्यार वचनाय. पूण ह्या तपास काळार थोडो वेळ मौनपण चिंत. तुज्या मतीच्या चिंतनाचेर तुका नियंत्रण आसा. हें सत तुका उगडापें जायची. तुज्या चिंतनाचेर तुका नियंत्रण ना देखून सिंजीच्या बुधवारा दिसाय मतीन कितें कितें चिंतना कळटा तुज्या मतीन कितें कितें भोगणां आसात तेन्ना ती रडता वय फादर म्हज्या शेजारच्यांनी म्हाका हाड पांय दिला म्हाका येवची वेची वाट तांणी बंद केल्या देखून तांचेर म्हाका विशेश राग. देखून हांव म्हज्या मतीन तुजो गाळी शिराप तांकां दिता. वेतना येताना सयत तांकां गाळी शिराप दिता. फादर वय म्हाका कितें जाता म्हण कळना. देखून हांवें म्हळें म्हज्या भयणी हांगासर एक रेतेर कर.
अरे तेरे वेळार तुज्या बोगणाचेर नियंत्रण कर, तुज्या शेजारच्यांक तूं बक्षी, तुका येवची वेची वाट बंद केल्यार व्हडणी तांकां तूं बक्षी, तांच्या खातीर माग, तांचेर देवाचे आशिर्वाद माग, तांची मत उजवाडटली. तुज्या मतीच्या चिंतनाचेर भयंकर नियंत्रण करून घे. तेन्ना तुका कळटलें शिंजीचो बुधवार जाल्यार सकाळीं जावन सांजे पर्यंत तो शिंजीचो बुधवार म्हणून. परवा निमाणो शुक्रार येतानाय, पवित्र शुक्रार येतानाय तुका कळटलें तो पवित्र शुक्रार म्हणून. मौनपण भितरलें तुज्या काळजांत मतीन कितें बगणां जावन आसा. आनी एक भायर तुज्या सांगता तुजो घोव आसा. तुजो घोव कित्याक तशें वर्तन करता, तुजीं भुरगीं कित्याक तशें वर्तन करतात, कित्याक तुजीं भुरगीं शिकनात, कित्याक तुजीं भुरगीं मोबायलाचेर आसतात. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणी हांगासर रेत्रेक आयिल्ल्यांक तांकां समजलां भुरग्यांक दुरसोन फायदो ना, भुरगीं मोबायलाचेर आसा म्हणून. आवय बापूय ल्हान तावन मोबायलाचेर आसात देखून ल्हान भुरगें पाळण्यांत असलें भुरग्यां सयत चिंता म्हज्या आवयन पटलून धरचें, म्हज्या बापायन पटलून धरचें. पूण आवय केदाळा मोबायलाचेरच आसता देखून ते भुरग्यां चिंता मोबायल म्हळ्यार कितें बरें म्हणून. ल्हानपणार तावन ती आशा उर्बा ताका येता. वा थोडे फावटी आवयक दुसरीं कामां आसतात देखून मोबायल भुरग्याक दिवन ती तिचें कामां करता. भुरग्याक ती मोबायलाची ओडणी येता. जर तर म्हज्या भुरग्यांनी मोबायल तावन पयस रावचें. हांवें कितलें काम म्हजें आसल्यार भुरग्यांक सांगता आसतना मोबायल हांवें वापरूं नसो. आनी आवय बापायक विशेश तापासाची गरज आसा. न्ही केवल 40 दीस. एक भुरगें 18 वर्सां जाता पर्यंत, जर तर दोगां भुरगीं आसा, दोगांय भुरगीं 18 वर्सां जाता पर्यंत त्या भुरग्यां मुखार मोबायल वापरच्या संगतीन आवय बापायनी कंट्रोल करूंक आसा, नियंत्रण घेवंक आसा. आवयन तशें बापायन, आबान तशें व्हडली मायन घरा आसतल्यान. जर तर म्हज्या भुरग्यांनी सोरो पियोन जाल्यार हांवें म्हज्या भुरग्यां मुखार सोरो पियेनासतना ती 18 वर्सां जाता पर्यंत नियंत्रण करची गरज आसा. उपरांत दुरसोन फायदो ना. देखून म्हाका जाय तें मौनपण भितरलें आनी भायलें हांवें बरेंकन ऑब्जर्व करीचें. हांवें सगळ्यांक पळयतना ती कित्याक अशें, ही कित्याक अशें. खंय हांवें आयकलें फातराप लोकांक सांगता तसो घडलो, या लोक फातरापां सांगता तसो घडलो. तर अर्थ तांकां आंतरीक बरी भलायकी ना. देखून लोक सांबाळ जालो, देखून फातरापू सांबाळ जालो, फातरापू सांबाळ जालो, देखून लोक सांबाळ जालो. आमी क्रिस्तांव, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हज्यो खरण्यो सगळ्या लोकां मुखार फरजळ जाय म्हूण देवान म्हाका आपोवणें दिलां. मातेवाचो वांजेल 500 वर्सां 14वी 15वी 16वी वळ हे म्हज्या काळजांत सदांच हांवें जागे धरी जाल्यार म्हाका मौनपण भायलें आनी भितरलें गरज आसा. तूं प्रत्वेचें मीठ, जर तर मीठ आळ्ळें जालें खंयच्याकी उपकारान तें. मातेवाचो वांजेल 500 वर्सां 13वी वळ हें देवाचें उतर सदांच म्हज्या काळजांत मनांत जिवें आसचें जाल्यार म्हाका जाय मौनपण. येस, सायलन्स. ती म्हळ्यार थॉट्स, चिंतना. म्हज्या चिंतनाचेर हांवें जैत वेल्यार हांव परिक्षे बरोसो भुरगो जाल्यार म्हज्या मतीन केदाळे म्हजें शिकप, म्हजे परिक्षेची क्वेश्चन्स हांवें कितें बरोवंक आसा, कशें बरोवंक आसा हें म्हज्या मतींत आसतलें. जर तर चिंतनाचेरच म्हाका नियंत्रण ना जाल्यार परिक्षे गेल्ल्या वेळार म्हाका कितें दुसरीं चिंतना येता. म्हज्या काळजांत कितें कितें दुसरीं भोगणां आसात. म्हजी मामी बरी न्ही, डॅडी बरो न्ही, भाव बरो न्ही, भयण बरी न्ही, आनी कोणी बरी न्ही, असलीं भोगणां म्हज्या काळजांत आसल्यार म्हजो वेपार वयवट सारको जायना. गिरायक लागीं उलयतना सारकें गिरायकी सांगता सारकें उलयना. गिरायकान दिल्ले पयशे सामांगी ते 120 रुपया गी म्हणून म्हाका उडास ना. ताणें म्हाका 20 रुपया दिल्यार 120 म्हूण भितर दवरता आनी म्हाका लॉस जाता. देखून म्हज्या चिंतनाचेर वेपार करतना वेपाराचेरच म्हजें ध्यान आसाचें. कृशी करता आसतना त्या बेळ्याचेरच, फुलां झाडांचेरच बरें म्हजें ध्यान आसाचें. हांव शिकता आसतना म्हज्या बुकांचेरच ध्यान आसाचें. हांव खेळटा आसतना म्हज्या खेळाचेरच, काजारी जिवितांत घोवा बायलांक एकामेकाचेरच ध्यान आसाचें. कशें कुटुंबा जिवीत बरें करचें तेन्ना इमॅजिनेशन भोव गरजेचें. हेब्रेवकारांक बरयलें पत्र 11वा वर्सार पयली वळ म्हणटा, Hebrews chapter 11 verse 1. भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवोसन आसां त्या संगतीचो थारो आनी दोळ्यांक दिसनातल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. थारो आनी खात्री. इमॅजिनेशन खंय थावन येता, म्हाका थारो आसल्या वेळार हांव बरोवोसन आसां तो संगती विशयान. ह्या करेजमाच्या दिसांनी स्वामी जेजू खुर्सार मरोन पुनर्जिवन जालो. जर तर स्वामी जेजू क्रिस्त थंय हांव म्हज्या पातकांक मरोन जाल्यार, वायटाच्या सवयांक हांव मरोन जाल्यार हांव ही स्वामी जेजू थंय पुनर्जिवन जातलो. म्हजो वेपार वयवट बरो जातलो, म्हजें शिकप बरें जातलें, शिकपाचें परिणाम बरें जातलें, म्हजो फुडार बरो जातलो, हांव मुखल्या जिवितांत एक आशिर्वाद जातलो कुटुंबाक, म्हजें कुटुंबा जिवीत बरें जातलें, काजारी जिवीत बरें जातलें, म्हजें याजाकी जिवीत बरें जातलें. असलो एक भरवोसो नासल्या संगती विशयान म्हाका आसा तो थारो. It is the surety, it is the assurance. आनी दोळ्यांक दिसनातल्या संगती विशयान म्हाका आसा ती खात्री. दोळ्यांक दिसनातलो देव म्हज्या सांगात आसा, देव म्हाका पळोवन आसा, देव म्हज्या सांगात आसा.
तेन्ना म्हजें इमॅजिनेशन म्हाका दोळ्यांक दिसना जाल्यार म्हज्या भोंवतणी देव आसा. हांव दोळ्यांक दिसना जाल्यार सांत भक्त आंज बडव्यो म्हज्या सांगात आसात. केदाळे देवा लागीं मागचें, आंज बडव्या लागीं मागचें. देवा गाल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीन दयान म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. तेन्ना आंज बडव्यो निरंतर आमची मोत उजवाडायतात. भुरग्यांक विशयी जावन शिकोवंक भुरग्यांच्या बेड्डा लागीं एक आंज बडव्यांचें एक ल्हानशी इमाज दवरची, एक पिंतूर दवरचें. भुरग्यांक सांगचें आंज बडव्यो तुमच्या सांगात आसात. आंज बडवे तुमचे मोत उजवाडायतात, तुमकां शिकोवंक गिन्यान मोत दितात. आंज बडव्या लागीं मागोवंक भुरग्यांक शिकोवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इमॅजिनेशन. ताजे उपरांत लिसन. एल म्हळ्यार लिसन, आयकोवचें. आयकोवचें म्हळ्यार थोडे पडेन ते कितें सांगतात तें मात्र आयकल्या पावना, कित्याक ते उलयतात. मोगाचें न्हू. हांगासर रेत्रेक आयली एक बायल मनीस, तिका रुमान सोण्ण घोव हांगासर आयिल्लो आनी एको पाद्र्याक पळयता कोणी एकली बायल मनीस रुमांत आसा, रेत्रेक येवना. देखून पाद्र्यापान वचून दार बडयलें. दार बडयले तक्षण ती बायल मनीस दार उक्तेकच लागली आनी पाद्र्यापा सोम्मा गाळी दिवंक लागले. सो चले सरसरीत गाळी आनी पोसले गाळी. पाद्र्यापा भारी बेजार जालें. तो येवन उरल्या पाद्र्यापाणे सांगता, कसली बायल मनीस आयला, कितें नाका जाली पुरो उतरां उलयल्या. म्हाकाय राग आयलो तेचो, पूण कंट्रोल करून हांव आयलो फाटीं. आनी उपरांत तिच्या घोवा लागीं विचारतना तो घोव म्हणालो ती एक मानसीक पिडेस्त, तिका आमी आश्रमांत दवरलां, जाल्यार इल्लें बरें जावन दी म्हण तिका हांगासर आपण हाडलां. तें आयकल्या उपरांत मोगाचें न्हू आमकां तिचेर बिरमत आयली आनी तिच्या घोवाचेर बिरमत आयली. दोगां जाणां भुरगीं आसा त्या भुरग्यांचेर बिरमत आयली. देखून मोगाचें न्हू आमी दैवीक कानांनी आयकोवंक फावो. हेरांची बिरमत, हेरांची काकूट, हेरांचे कश्ट, हेरांची पिडाशिडा, हेरांचे समस्ये, तेन्ना मोगाचें न्हू आमी तांकां समजता आनी तांचो बरो तरान मोग करता. लिसन. तेन्ना अकरेचें लॉंगींग. लॉंगींग म्हळ्यार म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें, म्हज्या जिविताचो शेवट कितें, म्हज्या जिविताची ताण कितें. जिविताच्या अकरेक हे दीस मोगाचें न्हू संवसारांतले दीस मेसची जाणवाय देवा दी म्हणून आमी देवा लागीं मागोवंक फावो. देवा लागीं मागोवंक फावो, देवा म्हज्या जिविताचे दीस म्हाका मेसची जाणवाय म्हाका दी, गिन्यान म्हाका दी. ह्या संवसारांतले दीस मोगाचें आमचे देवान मेसून जाल्यात. देखून सिंधीच्या बुधवारा दीस ह्या जागान आमकां म्हळां धुळीन तावन आयिल्ल्या मनशा तूं धुळीक पाटी वेतलोय, माथ्या तावन आयिल्ल्या मनशा तूं माथ्ये पाटी वेतलोय. आमी जल्माल्या घडये तावन आमी जियेल्या सड्ड कितलें जियेत 60, 70, 80 या 100 वर्सां. एका वर्साक आसचीन 360 आनी 5 दीस मात्र उडासोरा. ती मेजून आय जाल्यार 365 डेज ओन्ली. 10 वर्सां जियेल्यात 3650 दीस मात्र. तूं एक 60-70 वर्सां जियेशी जाल्यार तुका मेळचे केवल 25,000 दीस मात्र. आनी ते 25,000 दिसांत तूं जाणाय एका दिसा 3 वांटो तूं न्हिदताय 8 वरां. म्हळ्यार 25,000 दिसांनी 3 वांटो म्हळ्यार 8,000 दीस तूं न्हिदनूच काडटाय. आनी उरल्या वेळांनी तुका खावचें जेवचें आनी थोड्यांक कामात मारचें आसा. आनी तुका मेळचो वेळ खंय. आनी त्या वेळार तूं न्हिदोन पडनाका. बरें शीक, बरें काम कर, बरो दीस पडतो ग्रास जोड, वावर कर, बरीं कामां कर. देवाक मोगाच्यान आमी लेख दिवंक आसा. देवान दिल्ल्या ते दीस कशे हांवें वापरल्यात. देखून म्हज्या जिविताची नीज ताण कितें, जिविताच्या अकरेक लोकांनी म्हजो कसो उडास दवरचो, देवान म्हजो कसो उडास दवरचो. बी स्टील. थंय दुकरां सांगात आसता आसतना वेचीक पुता कांय करूंक नातलें. मोगाचें न्हू तेन्ना ताका सत उगडाप येता. तेन्ना ताका गिन्यान आयलें आनी तेन्ना तो जाणा जालो ताच्या बापायच्या घरांत कितली ग्रेस्काय आसा, बापायच्या घरांत कितलो वैभव आसा, परजळ आसा. देखून म्हज्या बापायच्या घरा पाठीं वचसy. देखून त्या दुकराच्या गुडाक पावता पर्यंत मोगाचें न्हू वेचीक पुताच्या जिवितांत म्हाका 7 हंत दिसले. 7 लेवल्स ऑर 7th मेळटा. पयलें जावन आसा तो थंयसर बापायच्या घरांत आसतना ताका बगलें हांवें एकसुरो आसोचें, बापाय तान मेकळो जावन जियेचें. हांवें कित्याक कुटुंबां सांगात जियेचें, हांवें कित्याक समाजेन जियेचें, हांवें कित्याक फिरगतीन जियेचें. हांव मिसाक वचना, हांव बापाय सांगता ह्या बायले सांगता घोवा सांगता मागणें करिना, हांव म्हज्या इतल्या म्हाका जाय जाल्यार बरें जियेता. तें पयलें हंत. आनी एक पटी तशें चिंतूंक ताणें सुरू केलें. दुसरें तो अविधेय जालो. ही बिकेम डिसओबिडियंट, ही बिकेम रेबल, ही रिवोल्टेड अगेन्स्ट द पेरंट्स, ही रिवोल्टेड अगेन्स्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. आनी तिसरें तो आवय बापायन कुटुंबांत पयस गेल्लोच मोगाचें न्हू वर्तें ताची सूख घर सोडूनच गेलो. आनी घर सोडून गेल्लो देखून ताका वायट इश्ट संवसारांत मेळ्ळे. आमी जर तर देवातान पयस वता सर तरांचे वायट इश्ट आमकां मेळटात. त्या दाडा 7 महापातकां आमच्या जिवितांत येतात. मागदलाच्या मर्यतें आसले 7 देंवसार म्हळ्यार 7 महापातकां.
थंयसर सिरियाचो सेनाधिपती 7 फावटी त्या जॉर्दान न्हंयत बुडोवन वयर आयलो म्हळ्यार ताचें आसलें 7 महापतकां. पयलें गर्व आनी हंकार, दुसरें आबलेस, तिसरें जावन आसा पोठार्थपण, चवथें जावन आसा कामातुराय, व्यभिचार आनी निश्कळपण, फसलेपण, पांचवें जावन आसा मोसोर, आनी सवें जावन आसा आळसाय, स्लॉथ म्हणटात इंग्लिशान, लेझिनेस, आनी सातवें जावन आसा क्रोध, राग मात न्ही, क्रोधान बरोवन कितें उलयता म्हण कळना, तूं गाळी शिराप दिताय, पसलें उलयताय. ही 7 महापतकां सगळीं वेंचीक पुता ती आयली. आनी एक फावटी असलीं पतकां आयलीं. पांचवें ताच्या जिवितांत ताणें असलें सगळें करशिल्लें. पळय, सगळें करशिताय तुमकां. 7 महापतकां येतीत जाल्यार तूं असलें सगळें होगडायताय. तुजी आस्त, अवबापांची आस्त, घोवाची आस्त, बायलेची आस्त, भुरग्यांची आस्त, सगळ्यांची आस्त होगडायताय. मात न्ही, देवान दिल्ली वर्ती आस्त तुजी कुडी होगडायताय. एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, लिव्हर प्रॉब्लेम, युरिनरी इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, लिव्हर फेलियर, पॅन्क्रियाटीक फेलियर, किडनी फेलियर, लंग्स गेले, पडोन हात पाय म्हण घालताय, दोळ्यांची दिश्ट वगडायताय, खान आयकना सारकें, लेका वरतें खानाक तूं कितें बरं इयरफोन दोन आयकताय, राती सारकें न्हिदानाय, थायरॉयड सुरू जाता तुका, तकली बडाबड सुरू जाता, मानसीक जाताय, तुजी कूड हगडायताय. आनी अकरेक सवें जावन आसा निराश जाताय, देदेस्पर जाताय. हें होगडायल्या उपरांत तरी बापाय लागीं येवन, बाबा म्हजी चूक जाल्ली म्हणलें जाल्यार कितलें बरें आसा. देवा म्हजी चूक जाल्ली म्हणल्यार कितें बरें. डिस्पेर ना, निराश देदेस्पर जाता, जायना, हांव कितें म्हणी करतां. एडमेंट, 7 म्हणटात. एडमेंट म्हळ्यार हट्टी तूं जाताय. म्हज्या मोगाच्या भावा, हट्टी जायनाका, देवा लागीं फाटी ये. वेचीक पुतू फाटी आयलो. फाटी येतना ताच्या फाटी येवच्या जिवितांत 7 हंत आमी पळयता. पयलें ताका सत उगडापें जालें. पळय पुस्तक म्हणटा, म्हजो लोक गिन्याना वरवीं कश्ट जाता. गिन्यान नासतना कश्ट जाता. ताका गिन्यान आयलें. गिन्यान आयिल्लेंच आपणाची परिस्थिती जो समजता, आपूण दुखा बरी आसा, यो बा हळशीक, म्हजे सगळे समाजींत दुखर म्हळ्यार कोणी खायना, दुकरां सांगाता जियेना, पूण हांव दुकरांचें खाण खाता, दुकरां सांगाता न्हिदता, हांव बेबदो जावन घाटरांत पडटा, हांव व्याभिचारी जावन अनिश्कळ जिणी जियेता, हांव बेबदो जाला, हांव फटी मारता, हांव दोगो दिता, हांव मोस करता, हांव नक्कल काडटा, इस्कॉलांत म्हाका बरें नांव ना, म्हजे कुटुंबांत म्हज्या विशयान बरें उलयनात. म्हजी परिस्थिती हांवें जाणा जावची. एक फावटी परिस्थिती जाणा जालीच. तिसरें, हांव एक निर्धार घेता. कसलो निर्धार? हांव बापा लागीं वेतलो. बाबा, हांवें तुजे विरोध, सरका विरोध पातक केला म्हणून कुमसार जातलो, कुमसार जावचें. सगळ्यां म्हाका सांगचें, हांव हें पातकी. जर तर सोरो सोडटल्यान, सोरो पियेतल्यान सोरो सोडिची जाल्यार पयलें ताणें स्विकार करची आपूण पियेता म्हणून. 16 जाणांनी कितें म्हणचें, वय की हांव पियेना, कोय एपणी पियोवचें. वय की कोय एपटी म्हळ्यार सकाळीं एक फावटी, सांजेर एपटी, मदें मस्त वेळा. ताणें सोरो सोडिल्ल्या बरी आसा की. जेन्ना तो म्हणटा, होय म्हाका पियेना जाल्यार जायना, देवा म्हाका करपा दी, बरें कुमसार जावचें. कुमसार जाल्या उपरांत वय चवथें जावन आसा, पयलें मेट काडचें, आपल्या बापाय लागीं वचून स्वताच्या वाटेन, नितीच्या वाटेन, सोरो पियेनासतना, वायट करनासतना रावूंक. आनी पांचवें जावन आसा, वय बरें एक कुमसार जाल्या उपरांत वय बापायच्या पांयां पडोवन भक्षाणें मागलें ताणें. आनी बापायन ताका नवें जिवीत दिलें तें स्विकार करचें. बापूय ताका कितें करता, बोटाक मदीं घालता, नवें वस्त्र घालता, पांयांक मोचें घालता, आनी ताका आरावन धरतना बापायन आरावन धरूंक सोडचें. देवान तुका आरावन धरूंक सोडचें. संस्कार म्हणटा आमी, सक्रामेंत, 7 सक्रामेंत आमी स्विकार करचें. कुमगाराचो सक्रामेंत, कुमगार परतून परतून घेवचो. आनी अकरेची जावन आसा, बापायन ताका आपणाचो पूत म्हूण स्विकार केलें, आपल्या रावळ्यारा भितर व्हेलें. देवा सांगता रावळ्यारांत रावचें. रावळ्यारांत रावचें म्हळ्यार थंयसर दुकरां सांगता रावचें म्हळ्यार 7 महापतकांत रावचें. रावळ्यारांत रावचें म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाखाल, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी, पवित्र आत्म्याच्या फळांनी जियोवचें. अशें दैवीक गिन्यान जोड घेवन दैवीक हाजरपणांत आमी जियोवचें. दोळे धांपून आमी मागणें करया मोगाच्यान. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, ह्या करिस्माच्या काळार तूं आमकां परतून परतून उलो दिताय. पातक रडोन जिणी बदलूंक, देवा लागीं येवंक तूं आमकां उलो दिताय. बापा, आमचें पातक आमी रडटा, तुज्या लागीं बक्षणें आमी मागता, सुवार्थ आमी स्विकार करता. मन परिवर्तन कर बापा. म्हज्या पातकां खातीर समी जेजू त्या कुर्सार कश्टालो. म्हज्या पातकाची हरी एक शिक्षा ताणें त्या कुर्सार भोगली, आनी ताच्या घायांतय म्हाका बरी भलायकी आसा म्हूण हांव स्विकार करता. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत
वांटेले जावच्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एकल्यांची दुखां पुसून काड बापा. हर एकल्यांची पातकां बक्षी बापा. हर एकल्यांक ताच्या पुर्वजाच्या पातकांचो शिरापांतलो निवार बापा. तांच्या आवय बापायच्या पातकांचो शिरापांतलो तांच्या तरणाटपणांत तांच्या ल्हानपणांत तांणी केल्ल्या हर एका पातकाच्या शिरापांतलो तांकां निवार बापा. तांकां सुटका दी, तांकां सोडवण दी, तांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या शिकपांत विशेश जावन उत्तीर्ण जावन गिन्यान जाणवाय बुदवंतकाय समजणी तांकां दी बापा. तांची तालेंतां तांची देणी उर्जीत करूंक वेळार बरें काम करूंक बरो फुडार करूंक आसा कर बापा. फावो कर बापा. काजो जावंक आशिल्ल्यांक बरो जिविताचो सांगातेन फावो कर. काजारी जिवितांत वेळार तांकां भुरग्यांचे देणें फावो कर. घोव बायलांनी आपोरबेन एकामेकाक समजोन एकामेकाक मोग कर. आदर्श पती पत्नी जावन जियोंक तांकां फावो कर बापा. आपल्या भुरग्यांक देव बिरांत ल्हान व्हड करूंक बरें करून त्या भुरग्यांक समजोन घेवंक, त्या भुरग्यांच्या तालेंता प्रमाणे देण्या प्रमाणे त्या भुरग्यांच्या सक्ते प्रमाणे तांकां आसच्या बऱ्या भलायके प्रमाणे तांकां बरो फुडार दाखोवंक तांकां विशेश दैवीक गिन्यान फावो कर. आवय बापायक विशेश भक्तिवंत मागण्यांची कर बापा. घरांत असल्या प्रायवंतांची कश्ट जाल्यांची वय तात्वार आसल्यांची विविध तरान अपंग जावन आसल्यांची सेवा जाय शंकर बापा. सगळ्यांक बापा सांगाता घेवन माया मोगान एकवटान जियोंक आमकां फावो कर. पिडेस्तांची पिडा गूण कर. कश्ट जाल्यांचे कश्ट हळू कर बापा. सर आमच्या भाव भयणीच्या घरसां बसत भावार्थान आनी विस्वासान तुज्या लागीं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. नहीं ताचे थंय नहीं हाचे थंय म्हजे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. नहीं ताचे थंय नहीं हाचे थंय मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. मुझे थंय सोमिया परिवर्तन गरजा आसा. भोवमोगाच्या न्हू दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्यांच्या वेळार तुमी म्हज्या सांगाता मेळोन मागणें केल्ल्याक तुमकां समेस्तां अभिनंदन पठयतां. देवाची विस्नार आशिर्वाद मागतां. तुमची कसलीय त्या आसात कसलीय प्रेयर रिक्वेस्ट आसल्यार ह्या म्हज्या नंबराच्या वॉट्सॅपार तुमी धाडा. हे हांगासर वेबसायट आसा www.dccmulki.in. हांगासर ह्या वेबसायटीर वचून प्रेयर रिक्वेस्ट आसा थंयसर तुमी धाडया. थंयसरच मिसाचे त्या सामान दिवंकी वा तुमकां थंयसर लव ऑफरींग दिवंकी तुमकां थंयसर अवकाश आसा. आमचे सगळे व्हिडियोय तुमी पळोवयात. दैवीक कलरीत मंदिराक येवन वैयक्तीक रितीन देवाचें आशिर्वाद जोडूंक देवाचें दर्शन जोडूंक मोगाच्या न्हू तुमी फाटीं सरा नाका. तुमकां समेस्तां बरो व्हरतो महिमेचो दीस हांव मागतां.